congratulatory motion for the NGOs and the Goa Foundation for this historic judgment. A historic judgment regarding the Tiger Reserve, and it shows that a total collapse जावन आसा गव्हर्मेंटाचे एडमिनिस्ट्रेशनाचे कोऑर्डिनेशन जायना ते हांव सांगत आहा. आज म्हाका दिसता जी सेफ्टी लोकांची आसपाक जाय ते गव्हर्मेंटान राखपाक जाय, स्पेशली विथ द टायगर रिजर्व, स्पेशली बिकॉज ऑफ म्हादय एंड इट्स इम्पॅक्ट ऑन म्हादय. हे म्हाका दिसता गव्हर्मेंट सिरियस ना. कालच्या दिसाक आमचो एक बरो आमदार आशिल्लो, एक बरो ऑरेटर विष्णू वाघाच्या म्हाका दिसता 60th बर्थडे आनी तेज्या हे दिसाक एक हिस्टॉरीक जजमेंट येयलें. जजमेंटान दाखोवन दिलें की टायगर जिंदा है, टायगर इज बॅक. आनी हे सरकारान म्हाका दिसता आमी हेजेर मानतले सरकाराक की जो प्रयत्न वॉट एवर इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट needs to be protected. As opposition we will all fight and we will challenge whatever they have, whatever steps are not in the interest of Goa. एमएलए म्हणटा की खूपशे जण थंयसर जे रेसिडेन्शियल आसा तांकां इफेक्ट जावं शकता ह्या रिजर्वेशन. See, the question is जे म्हाका दिसता तांकां सेफ जाग्यार रिहॅबिलिट करून, बिकॉज उदकूच ना जाल्यार गोंयकारांक उदक कितें. It should not be at the cost of all Goans. You have to look at Goan centric. Goancho issue, Madaicho issue is preliminary. The government has a chance now. Otherwise, हे कोमिनाद आहे म्हणून जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे डिक्टेटान कोमिनाद आहे म्हणून कळोन येतले. क्रॅपॅडाची पॉलिसी हा पळय इश्यू तुमी रेज केलो तेजेर कितें एश्युरन्स मेळटा? Now he said he would come out with a policy within 3 months. He also said that he would, yes, scrapyard would be rehabilitated. So let us see what he's taking.